तो सदां आमचे भितर आसा आनी आमकां तो सदांच सांबाळटा, आमकां तो सदांच राखता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन देवाक दिन वाचुया. ओब्राहान तालाबा सिखात्र लांदेले हे रबा शिखारा बरबा लिब्रांत लोबो शिखात्र वात्र मोसो कोरो बोदले के मारा दिला. या दिसा पासत, या वेळा पासत, आमच्या जिविता पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आमी देवाक दिन वाचुया. कित्याक आयचो दीस ताणें आमकां दिला आनी आयच्या दिसा ताणें आमकां सांबाळ्ळ्यान. ओब्राहान तालाबा शिखात्र वोत्र मासे केरे बेरेबे लिब्राहान तोरोबो शिकेत्र लांदे. जाकोबाची चीट अध्याय 4 आणि 14 आणि 15 ओळ आमकां सांगता. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 and 15. फाल्यां कितें जातलें तें तुमी कांयच नकळत. तुमचें जिवीत म्हळ्यार कितें? तें दवा सारकें. थोडो वेळ तो दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाश जाता. तुमच्यान म्हणू येता तें इतलेंच, देवाक जाय जाल्यार आमी जिवी आसतल्या आनी हे वो तें करतले. आनी फुडची लायन आमकां सांगता, पूण आतां गर्वान भरोवन तुमी बडाई सांगतात, असली बडाई सदां वायट. म्हणटच जी कोण कितें सारकें तें जाणत आनी तरी तें करिनात तांकां गुन्यांव आसा. मोगाच्या भाव भयणींनो, जाकोबाच्या चिटीन आमकां देवाचें उतर सांगता की फाल्यां कितें जातलें तें आमकां खबर ना. कित्याक आमचें जिवीत म्हटल्यार कितें आसा, आयज आसा आनी फाल्यां ना. हे भाशेन आमचें जिवीत. आमकां फक्त इतलेंच म्हणूंक जाता की आमचें जिवीत हें देवाच्या हातान आसा आनी जर ताका जाय जाल्यार आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. देखूनच त्या देवाची आमी बडाय करुया मोगाच्यान. जें कितें खरें आसा, सत आसा, त्या प्रमाणे चलुया. कित्याक आमचें जिवीत देवाच्या हातान आसा. आमचें जिवीत ताच्या हातान आसा. आमचें जिवीत ताच्या हातान आसा.
सुदी मोग आमच्या उतरा Brandele besha bandele libera bandele heriela Clamantro sharabantro seribi Ole brama santra bashi Ezintramantro seribi. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya दिवसापासून त्या वेळापासून hallelujah. आजच्या दिवसापासून त्या वाखाणूय दिवया. या दीस देवान आमकां केला ते देवा केल्ल्या दिसापासून देवाक वाखाणी दिवया. तो सदां काम बरो आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तो काम करता. आमेन. आजच्या देवाचें उतर घेवया. लूक चॅप्टर 3 verse 8. लुकाचो 3रो अवेसर आनी 8. पूण तुमचें मन बदलला जाल्यार पुर्ती फळां करून दाखया. Praise the Lord. Hallelujah. पूण तुमचें मन बदलल्या जाल्यार पुर्ती फळां करून दाखया. Praise the Lord. आयचें जें देवाचें उतर आसा तें खेरीज भाशेन ज्या वेळार जो बावतीस प्रवचन दितालो आनी तो प्रवचनान खेरीज भाशेन देवाच्या राज्याची शिकवण दितालो. पयल्या स्वातीचेर सर्गीचेर रास लागी. हालेलुया. आमकां आमच्या लागीं जर 1 रुपयाचो कॉइन आसा तुमकां जाणा 1 रुपयाच्या कॉइनाक दोनूय सायडसून तिची शाप आसता. फुडल्यानूय आसता फुडल्यानूय आसता. तशेंच आमी जर 500ची नोट पळयता जाल्यार फुडल्यानूय प्रिंट आसता. जर अशी नोट मेवता प्रेज द लॉर्ड, जर आमकां अशी नोट मेवता ती फकत नोट फुडल्यानूच आसा आनी फुडल्यानूच आसा, तर ती नोट चलतली कितें? सजमोन घेयात बाबा. हे महत्वाचे आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते खूप महत्वाचे. मन बदलात ही पहिलो भाग जालो आणि दुसरो भाग जावन आसा जर मन बदललाय जाल्यार तू पुर्तें फळ करून दाखय. पहिलो भाग आमच्या जिवितान आमी घेता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी पहिलो भाग घेता पूण खेरीज भाशेन दुसरो भाग आमच्या जिवितान आमी घेयना. दुसरो भाग घेयना. नजर मारता जाल्यार आमच्या लागीं ती प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ole bramahantro busheket ramantro steri biri biri. Ole bramantro sheket lamantro ste. पळयात बाबा, आमी पयल्या भाग आमी करता, आमी मन बदलता. ओके. आमकां जर कोण सांगता, ओके, आमी एका रितीन वयता वा मागण्यान वयता आनी कोण तरी एक उपदेश करता, ब्रदर वा देवाचो सेवक उपदेश करता कितें तर तुमचें जिवीत बदलात, तुमचें जिवीत बदलात, कित्याक हें जिवीत तुमी जियेतात तें सारकें न्हू, हें जिवितान सगळें आमकां सांगता आनी आमकां त्या मुमेंटार दिसता येस 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 तो सांगता तें सारकें. आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय, आमचें जिवितांनी बदलूंक जाय, आमचें जिवितांनी आमी मन बदलता. आमी त्या मुमेंटला मन बदलता. ना, ब्रदर सांगता तो सारकें, आमचें मन आमी बदलूंक जाय, आमचें जिवीत आमी बदलूंक. पूण ज्या वेळार
आमी मन बदलता जाल्यार सगळ्यात म्हत्वाचें जर तुवें मन बदललाय जाल्यार तुज्या जिवितांसून फळ येणें हें गरजेचें आहा. कितें जाता जाणा प्रॉब्लम बाबा, आमी मन बदलता पूण फळ हाडून दिना. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी जायतीं जाणां आमचें मन बदललां, देवाच्या लागीं आमी येयल्या, पूण मन बदलले उपरांत तें मन बदलूचें फळ, आतां तुमी म्हणटात ब्रदर कसलें फळ जावन आसा हें मन बदलूचें. पळयात, हें फळ जावन आसा तें तुमच्या जिवितांत जर मन बदललें जाल्यार त्या वस्तूंसून निर्माण जाता. प्रेज द लॉर्ड. घडये जर आमकां गॉसिपींग करूची संवय आसा आनी आमी आपल्या जिवितांत बदलला, ओके, आमी आमचें जिवीत बदलता, आमचें मन बदललां जाल्यार तेचें फळ जावन येतलें. कितें तर तूं गॉसिपींग करूचंय ना. प्रेज द लॉर्ड. तूं गॉसिपींग करूचें ना. कित्याक जाणा, तुवें मन बदललां आनी तेचें फळ तें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर तुवें सोरो पिवचें सोडलाय जाल्यार, प्रेज द लॉर्ड, जर तुवें सोरो पिवचें सोडलाय जाल्यार तूं कितें म्हणटलें, ना म्हाज्या जिवितांत हांवें सोरो सोडला. जर सोरो सोडलाय जाल्यार परतून त्या सोऱ्या लागीं तूं वचोचंय ना. जर तुवें मन बदललाय, हांव ना पिवचो सिगरेट, तर परतून त्या सिगरेटी लागीं येवचंय ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमच्या जिवितांत सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा तें म्हटल्यार जर मन बदललां जाल्यार फळां करून दाखोव. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमकां एक बायबलांसून एग्जाम्पल मेळटा. जाकेव नांवाचो एकलो भुरगो आसलो आनी जाकेव नांवाच्या भुरग्यान कितें केलें, तो जेजूक पळोवंक सोदतालो. तो बायबल सांगता तो आंगान मोठो आसलो आनी देखून तो कितें केलें, लुंबडीच्या झाडार चडलो. लुंबडीच्या झाडार ज्या वेळार चडलो त्या वेळार तेणी देवाक पळोवंक सोदतालो. आतां पळयात, जेजू थंयसरल्यान वयतालो, पूण जेजून ताका पळयलो आनी म्हटलें, जाकेव खाला देव. आनी जाकेव खाला देवलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजून सगळ्या सामका थंय डिक्लेअर केलें, जाकेव आयज हांव तुज्या घरा लागीं जेवंक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जाकेव आयज हांव तुज्या घरा लागीं जेवंक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो जाकेव धांवत वयता जेजूच्या फुडें आनी पयलो वचून घरा लागीं सगळी तयारी करता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या मुमेंटला पवित्र पुस्तक सांगता, आमी जर पवित्र पुस्तक सारकें वाचता जाल्यार थंय म्हणटा, ज्या वेळार जेजू तेच्या घरान भितर सरता त्याच वेळार जाकेव थंय पयलें डिक्लेरेशन करता. प्रेज द लॉर्ड. पयलें डिक्लेरेशन, हांव म्हज्या जिवितांतलो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता. हांव म्हज्या जिवितांतलो अर्दो वांटो गरिबांक दिता. जाकेवान ते डिक्लेअर केलां. कित्याक जर जाकेवान जर डिक्लेअर करूंक ना तर तें फळ नासलें. जाकेवान ज्या वेळार जेजू पळोवचो आसलो त्या वेळार तेणी मन बदललें. प्रेज द लॉर्ड. आनी मन बदललें देखून जाकेवान फळ करून दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत न्हू आमकां सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा, आमी जर आमचें जिवीत जर बदललां जाल्यार आमकां फळ आसणें हें गरजेचें. आमकां फळ लागणें हें गरजेचें. कित्याक खूब गरजेचें आसा. जर तुमच्या जिवितांत जर फळ लागोंक ना, जर तुमच्या जिवितांत फळ लागोंक ना जाल्यार मन बदलले पासून तुमचो कांय फरक पडना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मन बदलून पासून कांय फरक पडना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जिवितांत सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा, सगळ्यांत म्हत्वाचें. जर आमी मन बदललां जाल्यार आमी बरें तें फळ करून दाखोवचें. आयज जायत्या जाणांच्या जिवितांत ना मन बदलतात बाबा ती, पूण फळ ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी पळयता एक पावट जेजू एका स्वातीनसून वयताना आनी तेणी अंजिराच्या झाडाक पळयलें आनी थंय म्हणटा बायबलान जेजूक चड भूक लागली, पूण त्या अंजिराच्या झाडा लागीं एकूय ताका खावंक कांय मेळोंक नासलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजून तिचेर श्राप सोडलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून तिचेर श्राप सोडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते फुडें गेले. येताना जर पळयता जाल्यार शिसांका देखलें कित्याक जेजून जाचेर श्राप सोडलो तें झाड बावलें. पळयात बाबा, इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या जिवितांसून तुमी फळां उत्पन्न करची. गलीतकारांत चॅप्टर 5 आमकां सांगता आत्म्याची फळां जावन आसा.
मोक्ष, शांती ही आत्म्याची फळां जावन आसा आनी ती आमचे भितर आसणे हे गरजेचे, ती आमचे भितर रावणे हे गरजेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज जायतीं जाणां बाबा मन बदलतात, जेजू लागीं येतात, पुरो दीस ती मागणें करतात, पूण तेंच्यो संवय त्योच आसात ज्यो पयल्यो आसल्यो. तेका मन बदलप म्हणनात, तेका म्हणटात फकत आमची गरज भागप. आमेन. ना, जिवीत बदलप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बायबल आमकां वेगवेगळी एग्जाम्पलां दिता, वेगवेगळी एग्जाम्पलां दिता. हालेलुया. वेगवेगळी एग्जाम्पलां दिता. हालेलुया. वेगवेगळी एग्जाम्पलां दिता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार मातेवाचे आपोवणे येयले न्हू, त्या वेळार जेजू म्हटलें म्हज्या फाटल्यान ये, आनी तो उठोन फाटल्यान गेलो. तेणी आपले जिवीत सोडले आनी फळ करून दाखयलें, फळ करून दाखयलें. ती पोजाडपणान सांपडलेली वस्तू रे न्हू, ती जेजू लागीं येयली. जेजून तेका कितें म्हटलें, कोणेच तुका तुजेर बोगलाट मारूंक ना, कोणेच तुजेर दंड लावंक ना, सो हांवूय तुका दंड लायना. पूण परतून पाताक करून तेणी परतून पाताक करूंक ना, तेणी आपलें जिवीत बदललें. मारिया मागदेली, जेचे लागीं तिचेर जायते भाशेची भुतां आसलीं, तेणी आपलें जिवीत बदललें. देखून जेजू तेका पयलो दिश्टी पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू तेका पयलो दिश्टी पडलो. पळयात, तुमच्या जिवितान तुमचें मन बदललें तर तुमचे फळां दाखयणे खूब इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर मन बदलला जाल्यार फळां कित्याक फळां वरवीं झाड वळखूंक येता. जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, ताची फळां पळोवन तुमी वळखतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. झाड कसलें आहा तें, तांची फळां. आयज इम्पॉर्टंट आसा फळां बाबा, जी आमचे लागसून उत्पन्न जायनात. आमी मन बदलता, कंटिन्यू आमी प्रेयर करता, अन्य भाशेन उलयता, हें आसा, पूण आमचो जो स्वभाव आसा तो स्वभाव आमचो बदलना. प्रेज द लॉर्ड. आमचो स्वभाव बदलना. हालेलुया. आमचो स्वभाव बदलना. आमचो स्वभाव बदलना. हालेलुया. आमचो स्वभाव बदलना. कित्याक स्वभाव बदलना? कित्याक तर आमचे आजुनूय आमचें मन बदलला, पूण तें मन बदललें हें फकत नांवांक मन बदलना. आत्म्यान आमचें जिवीत आजून बदलोंक ना. खूब म्हत्वाचें आहा बाबा, आत्मो आनी जिवीत बदलणे. आत्मो आनी जिवीत बदलणे. पळयात, बायबल क्लियर म्हणटा, बरें झाड बरी फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. त्या फळां वरवीं तुमी वळखतल्या झाड कसलें आहा तें. पळयात, तुमच्या जिवितांत तुमच्या फळां वरसून तुमचें जिवीत दिश्टी पडटा. पळयात, सोबीत काय आसा, देवाची उतरां सोबीत आसा, आनी ती उतरां घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. ती सोबीत काय उतरां आमी घेता आनी त्याच्यात जिवीत आमचे भितर येता. पळयात, आयज जेजू क्रिस्ताचें जिवीत बश्टेंच न्हू, पूण तेचे गुणूय आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताची बश्टीच उतरां न्हू, पूण त्या उतरां भाशेन आमी चलोंक जाय. जेजू क्रिस्ताची बश्टीत उतरां आमी आयकोचें न्हू, पूण ती उतरां पाळोवंक जाय. जाकोबाचें पत्र म्हणटा, जो कोण देवाची उतरां वाचता पूण त्या प्रमाणे चलना वा पाळना, तो आरशान पयलेल्या मनशा भाशेन आतांच पयलो आनी आतांच विसरलो आपूण कसो आसा. पळया, देवाचें उतर कितें सांगता, तेचे थंय जिवीत आसा आनी तें जिवीत जावन आसा मनशा उजवाड. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरा पासत, ह्या उतरा वरवीं आमचें तारण आसा, ह्या उतरा वरवीं आमची सुटका आसा, ह्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.